जेसू क्रिस्त ताई मगच्या भावांनो आनी भयणीनो कीर्तन 16 ओळ 8 बहुशा तुमकां हें आतां मस्त तोंडपाट येतलें कित्याक हर एकली जायतीं जाणां तुमी हें किर्तनां बरोवची वाचची नियाळ करची मुसान करतात कळीत आसा. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां मुखार म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. वेरी गूड. सुमार जाणां कळीत आसा. परतून म्हणया एक फावटी सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. समजलें गी काले म्हणा म्हण समजलें गी. बहुशा तुमी परतून परतून रिपीट करीत वेता जाल्यार तुमकां इल्लेशें समजतलें कितें देवाचें उतार सांगता गे म्हणून. आज इल्लोसो वेळ नियाळ करया. हांगासर म्हळ्यार सर्वेस्पराचेर हांव सदांच सर्वेस्पराक दोळ्या मुखार दवरतां म्हळ्यार सर्वेस्पराचेर म्हजे दोळे सदांच हांव दवरतां. हें आमी सदां नित करता आमच्या घरांत. सकाळीं उठोन च्या करीचे जाल्यार दूद ओन करून दवरता. गॅसाचेर दवरलें जाल्यार आमचो एक दोळो दुदाचेर आसता. त्या दोळ्या एक पटी वयर येता गे म्हण वय गे अशें एक पटी घोवाक बायलेन सांगलें दूद बळें म्हणून. वो जायत म्हणालो जायत म्हणून ते रावन पळयता पळयता दूद वयर येना. आतां आनी बेश्टें टायम वेस्ट करचें कित्याक म्हणालो तुमकां गोत आसा टायम वेस्ट करतना आमी कितें करता इल्लोसो टायम मेळ्ळ्यार मोबायल यूज करता थंय टायम यूज जाता. तो म्हणटा तशें म्हणालो हांव वचून मोबायल हाडून येता म्हणून मोबायल हाडून येयचें जाल्यार हांगा दूद उमळोन जाला. आतां कितें करचें म्हूण पळयतना बायल फाटल्यान आसा ती म्हणाली तुका हांवें म्हज्या जिणयेंत एकच काम दिलें तेंय तुवें करूं नाय. एकच काम दिल्लें तेंय तुका करूंक जावना. तूं खंयच्याक कांय रेजन नाय. हाका म्हणचें दोळो दवरचो म्हणून. तो दोळो एक फावटी काडलोय जाल्यार घडनांतलें घडोवन वेता. हे देवाचें उतार सांगता सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. ऑलवेज हर एक घडी सदांच दोळ्या मुखार म्हजो देव आसा. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. आमच्या लागीं भावार्थ आसा गी म्हळ्यार आसा. आमच्या लागीं आपदैर आसा गी म्हळ्यार मस्त आसा. भावार्थ आसा एका कुशीन आनी एका कुशीन सेल्फ डावट मस्त आसा. तें कशें म्हूण सांगता आमी सगळें पाती येता हांगासर येता मिसाक येता शर्मा वायक येता सगळें वय म्हणटा सगळें पाती येता सत म्हणटा पुरो सारकें. पूण भायर वेतना आनी ह्या दिसांनी तुमी पळयलें ह्या दिसांनी थोडे म्हणूंक लागले क्रिस्मस 25th न्हयच न्हय म्हणून. थोड्यांक न्ही जावन डावट जालो वय गी आमकां फादराबांनी सांगूंक ना. कितलीं जाणां जाय 25th जेजूचो जल्म न्हयच न्हय म्हणल्या फुडले हांगासर आपदैर वय गी इतले वर्सां हांवें काल केलें आपदैर आपणाचेर सेल्फ डावट वय गी न्हय गी आतां हांवें कितें करचें इतलीं वर्सां फाती येला. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो असले ल्हान संगती तुमकां कळीत आसात. आमकां भावार्थ कितलो आसा म्हळ्यार मस्त आसा. आपदैर कितलें आसा म्हळ्यार ताच्या की सडीत आसा. पूण आज देवाचें उतर आमकां असले एका मनशाची वळख करून दिता. कशेंच बागेवन लॉरेन्स आसा तशेंच बागेवन स्टीफन म्हणलो दियोकोन सुरविल्ल्या पवित्र सभेन तुमकां कळीत आसा. आपोस्तलांचें काम आसलें दोनूच कामां खंयचें तें पयिल्लें काम देवाचें उतर परगट करचें फस्ट. दुसरें तांच्या समाजांत जुदेव समाजांत कोण विधवी आसात कोण निर्गतीक आसात तांकां आदार दिवचो. म्हयना कितें गरजेचें आसा तांकां दिवचें डिस्ट्रिब्यूट करचें. आतां 6 पावल सभा करता तशें त्या वेळार हीं 2 कामां आपोस्तल करताले. पूण क्रमेण कितें जालें क्रिस्तांव जाल्ले जुदेव सडावत आसले ताचे उपरांत ग्रेक आनी कोण भितर येवंक सुरू जालें म्हळ्यार क्रिस्तांव वचून सुरू जालें. पूण कितें जाता आपोस्तलां मदें 11 जाण आपोस्तल जुदेवच. तांकां जुदेव म्हणटा तांची जुदेवांची भाव भयणी कोण आसा ती मस्त लागीं तें सडाव जावचेंच. अशें करतना कितें जालें जुदेवांक चड हेल्प करचें ग्रीक कोण क्रिस्तांव जाल्यार तांकां इल्लेशें नेग्लेक्ट करचें पयस दवरचें अशें सुरू जाताना जायत्यांनी कंप्लेंट करून सुरू जालें हें सोमान हें आपोस्तल सुकर्ते आसा सारकें न्हय म्हणून. आनी त्या वेळार आपोस्तलाक एक प्रेरण मेळ्ळें पवित्र आत्म्याचें. तें म्हणालें आमचें काम देवाचें उतर परगट करचें आनी कितें डिस्ट्रिब्यूट करचें आसा कितें गरजेवंतां पावचें आसा ताचे खातीर आमी दियोकोनांक आमी अपॉयंट करया अशें नेमाक जाल्लें दियोकोन. हांचे पैकी स्तेफान इल्लोसो मालगोडो जाल्ल्यान ताका त्या देवकोनाचे
मुखेली तूं मुखेली म्हणून समजतालें. ताका कितें जालें, ताणें ताका दिल्लें काम विधवेक आनी कोण गरजेवंता तांकां कितें गरजेचें आसा तांकां दिवंक तें सोड न्हू तें करतालो. ताच्या सांगात देवाचें उतर परगट करचें सुरू केलें ताणें. हें काम करता करता आसतना इशिल्ल्यान देवाचें उतर परगट करतना पळया तुमी चिंतून पळया, ताणें खाली ताका दिल्लें काम केल्लें जाल्यार कांय प्रॉब्लेम नासलें. ताका सांगलें कितें गरजेवंतांक पाव, तुजे कडेन कितें आसा कितें दान येता तें तांकां वांट, तितलें केल्लें जाल्यार तो आज मारतेर जायनातलो. तितलें मात केल्लें न्ही, समाज सेवा मात्र न्ही, ताणें देवाचें उतर परगट करून सुरू केल्ल्या दिसा हांव ताच्या फाटीक जायते जण लागले, जायते पंगड जावन आयले आनी तांणी ताका सिनोगोगा मुखार व्हेलो, ताची झडती केली, ताचेर फटकिरे आरोप मांडले आनी ताका फातरायलो. जायते जण ताच्या मुखार आनी फाटल्यान ताका नाश करूंक आशेतात, ते पंगड जावन आयल्यात, सक्कड प्लॅन करून आयल्या जाल्यार तांकां तो पळयना. ताच्या मुखार कोण आसा, फाटल्यान कोण आसा, ते कितें करता, ते कितें उलयता, कितें आरोप घालता, ताका तें कांय पडोन वचूंक ना. तो वयर पळयता आनी थंयसर कितें पळयता, पळया सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशापूत देवाच्या उजव्या हाताक उबो आसलेलो म्हाका दिसता. ताका कितें दिसता, कितें दिसता, हें न्ही कोण ताचेर मारूंक आयल्या, फातर मारूंक आयल्यात, गुटमळ करून आयल्यात, प्लॅन करून आयल्यात, तांचे विशयान तो चिंतिना. ताका थंयसर कितें जातें आसा, हांव खंय वेतें आसा म्हण ताका क्लियर आसा, स्पश्ट आसा. म्हळ्यार तो त्या घडये तें दिसलें न्ही ताका, तो हर एका दिसा हर एका घडये ताचें जिवीत सगळें देवाक समर्पिल्लें आसून सगळ्या दिसा सगळ्या घडये ताच्या दोळ्या मुखार सर्वेस्पराक तो दवरतलो. म्हळ्यार देवाचें उतर तो नियाळतलो, देवाक तो सदांच आशेतलो. आनी त्या देखून हे कितलें कितें कितें गुटमळ केल्यार तो म्हणटा थंय पळय सर्गार म्हाका सडवण दिवचो उजव्याक रावला. ताका तीच खुशी. आनी तो म्हणालो कोण मारूंक येता, कितेंय करता, ताका तें कितेंय फिकीर ना. तो म्हणटा तांकां बक्षी, जें कितें जेजून सांगलें उतर तोच रिपीट करता, परतून तेंच रिपीट करता. म्हाका न्हू असलें धैर्य आमकां आसा गी, आमकां आसा गी, म्हाका कळीत ना, हांवें सांगूंक जायना तुमकां धैर्य आगे म्हणून. पळया रिचर्ड वमब्रँड म्हणलो एक लुथरन पास्टर आसलो. ताका रोमेनियांत जेलांत गेलो. जेलांत सबार काळ आसलो. थंय स्ट्रिक्ट एक रूल आसली, जेलांत कोणेय कोणाक देवाचें उतर परगट करूंक ना. जेलांत कोण आसात कैद्यांक जेजू विशयान उलोवंक ना. वो कितें करतलो, वचून वचून तेंचं काम करतलो. आनी सांजेर जाताना ताका कळ्ळ्या वेळार आखें समा मारतले. ताचो एक फेमस कोट आसा, तो म्हणटा वी प्रिच्ड अँड दे बीट अस, वी वर हॅपी प्रिचींग, दे वर हॅपी बिटींग. म्हळ्यार आमी जेज विशयान सांगच्यान संतोश पावताले, ते आमकां मारच्यान संतोश पावताले. आनी एट द एंड ऑफ द डे ऑल वर हॅपी. सांज जाताना सगळ्यांक कशी कितें म्हळ्यार तांकां मारला म्हण तांकां समाधान, आमी देवाचें उतर परगट केलां म्हाका समाधान. आनी निमाणें ताका थंय जावन व्हरच्या खातीर अमेरिकाच्या ताणें पुसला म्हणून तांकां तावन व्हरा, तो जायना म्हणून ताकाच काण सोडलो थंय जावन. पळय मोगाच्या भावांनी भयणीनो, कोणाच्या दोळ्या मुखार सर्वेस्पराक तांणी दवरला. देवाचें उतर तांच्या काळजांत आसा. देवाच्या उतराचेर तांणी बुन्याद घाल्या. तांकां कितें जाल्यार कोणें कितें गेल्यार कांय फरक पडना. तांकां आसचें एकच काम, जेजूचें नांव सांगचें, जेजूची वळख दिवची आनी जेजू सरशी जायत्यांक फाटीं आपोवन हाडचें. आनी हांगासर हेंच जायत्या मिशनऱ्यांनी केलां, जायत्या जणांनी केलां. पूण हांकां पुरा पळोवन इतली साक्ष्य आसात. देवाचें उतर आमकां जायते कडेन सांगता, इतल्यो सांतांची साक्षी आमकां आमच्या दोळ्या मुखार दिल्यात. हे पुरा पळोवन आमकां इल्लेपणी धैर्य आसा की फाल्यां सकाळीं म्हज्या जिवितांत अशें घडलें जाल्यार हांव कितें करीन. म्हणल्यार म्हाका कांयपणी आज एक क्लियर एक स्पश्टता आसा की म्हज्या लागीं होशाना. आनी देवाचें उतर म्हणटा ह्या विशयान तुवें चिंता करची गरज ना, तुका स्पश्ट जायचें म्हणून ना. त्या वेळार तुवें खाली धैर्य काण गेल्यार जालें, देवाच्या उतराचेर धैर्य काण गेल्यार जालें. त्या वेळार तुवें कितें उलयचें, कितें सांगाचें, कितें करीचें, सगळें पवित्र आत्मा तुज्या काळजांत घालतलो. जर सगळ्या तुज्या जिवितांत देव तुज्या मुखार आसा जाल्यार. सो जर तो कितें म्हणटा, ही कितें म्हणटा, ती कितें गुटमळ करतात, आमच्या विशयान कितें बरयतात ते उलयतात, त्या विशयान तूं चिंतूनच रावशी जाल्यार तो दीस येताना तूं भियोन धांवताय. पूण जर देव तुज्या दोळ्या मुखार आसा, देवाचे तुजे दोळे कंचोवन दवरल्यात, तूं भियेनाय. त्या घडये तूं स्थिर रावताय. देव ताचें उतर तुज्या तोंडांत घालता. तुवें बायबल वाचूंक ना जावंक पुरो, इतले वर्सां तुवें बायबलूच वाचूंक ना सोडया, पूण त्या घडये देव ताचें उतर तुज्या जिबेर घालता. कित्याक तूं कोणा खातीर मुखार रावलय,
वयर दाखयले पळय स्टिफनान ताचे खातीर तो उजव्याक रावला देखून ताचे खातीर तूं उबें रावताय देखून तो ताचें उतर तुज्या जिबेन घालता आनी तो म्हणटा तूं बी येनाका तूं राव हांव आसा मरण मेळटलें ते कडेत पूण तितलें मात्र दुस्मनाने करिये ताच्या वर्तें कांय करूंक जायना मोगाच्या भावनांनी भयणीनो असल्यांची देख घेवच्याक हें फेस्त दिलां गमत करूंक न्हय हें फेस्त दिलां असल्यांची देख काण घेया आनी तुमच्या जिवितांत घडलें जाल्यार तुमी हांचे परी साक्ष या म्हणून आमकां एक देख दिल्या तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो तुमी जायतीं जाणां इंस्टाग्रामार आसात फेसबुकार आसात वडोल पाद्री हांव एक फावटी उलयतना म्हणलो फाटल्या वर्सांनी जायते हल्ले जाताले क्रिस्मसा वेळार पळया मारचे सांताक्लॉसाक मारचे सांताक्लॉस येताना तांकां फादर मारचे घरांक मारचे इगर्जे मारचे हें फाटल्या आदल्या वर्सांत मस्त आसलें आदल्या वर्सा पर्यंत आतां सरकार इल्लो संमिश्र जाला तशें जाल्ल्यान ह्या वर्सा खंय हल्ले जावं ना तो म्हणलो केरळांत 2 जाल्यात पळय पूण मोगाच्यानो हल्ले उडे जाल्यात म्हण संतोश पावची गरज ना कित्याक आज सायबर वॉर जाता वचून जीवेशिमारी जे म्हणना राष्ट्रा मदें टॅक्नॉलॉजी वापरूनच जायते डॅमेज करूंक आज शकतात आनी आज तुमकां जी कोण इंस्टाग्रामार आसात खंडी जावन फाटले एक 5-6 दिसां रावन हर एक पोस्ट येवचे सांताक्लॉसा विरोध हर एक पोस्ट येवचे क्रिस्मसा विरोध हर एक पोस्ट येवचे जेजू कुर्सायल्ले जेजू विरोध तुमी पळया एका गोश्टीन हल्ले नात पुरा समाज आसा काम कांय प्रॉब्लेम ना पूण हांगासर इंस्टाग्रामार आसचे भुरगीं कोण तुमी आसा ते मलगाडी नात तुमची भुरगीं आसात ती आतां वाडोवन येतात मात एक 16 to 20-22 म्हणसर आसची चड भुरगीं तांकां हे सगळे खवयतात हे वीक खवयतात असले संगती जाय जाय म्हणून रिपिटेडली घालन आनी कोण येशिल्ले न्हय सदांच नॉर्थ कर्नाटकाचे हे पेजीस आसात ह्या पेजींनी जायते असले जे विरोध जायते मेळटा तुमकां एक उदाहरण दिता तुमकां उडास येवंक पुरो कित्याक सांगता म्हळ्यार तांची गोडी काडूंक न्हय ताचे उपरांत एक विशय सांगूंक आसा पयले एकलो पोरच्यापोर एकलो युट्यूबर तो फेमस युट्यूबर अशेंच इगर्जे गेलो थंय रावलो आनी थंय तांच्या देवाचें नांव ताणें सांगलें आनी सगळ्यांक म्हणालो लोक थोडे आसले कांय रिएक्शन कोणेंय कांय दिवना तशें म्हणालो तो गेलो पूण ते इंस्टाग्रामार आयले उपरांत जायते जण म्हणाले दीस इज द मोस्ट सेक्युलर व्हिडिओ ऑफ दीस इयर म्हळ्यार कोणाक हर्ट करूं ना कांय प्रॉब्लेम ना पूण पळयतल्यार कळीत आसा हें सारकें न्हय आतां आमीच दुसरे कडेन वचोन करचेंय न्हय ताणें हांगा येवन कितें तूक लावचें न्हय जाय म्हण इन्स्टिगेट करचें न्हय पळया हो एक व्हिडिओ कितलो व्हायरल जाला ताचे उपरांत आनी एक पोस्ट येता पळया हे क्रिस्तांव हे रूख कातरनान क्रिस्मस ट्री करतात पूण आमी तशें न्हय आमी हे एक जड ताका आमी आराधन करता आमी बरे मनीस तुमी करा प्रॉब्लेम ना आमकां प्रॉब्लेम ना पूण तें कंपेर करना पळया जाय म्हणून इन्स्टिगेट करचें जाय म्हणून इन्स्टिगेट करचें तिसरे एक विशय आसा तेच हांवें व्हडल सांगलें जेजू डिसेंबर 25 जल्मावंक ना ती सारकी डेट न्हय जाय म्हणून केला आनी आमकां जायत्यांनी शिकोवन दिलां तशें केलां अशें केलां आनी तशें म्हणटा आमचेच क्रिस्तांव हांवें सांगलें पळय सेल्फ डावट हें आयकल्लें कुठलें वय न्ही आमच्या फादरान सांगूंक ना हें आमकां आमचें तो लिपोवन दवरलां तुका जेजू जल्माला म्हणल्या विशय पुरो गी वा ताची बर्थ डेट आनी तो तें पुरो जाय गे आमकां पळय आमकां खंय म्हणसर नॉलेज ना म्हळ्यार तो 25 जल्मोंक ना January 2 म्हळ्यार हें ताणें आमकां सूख शिकयलां आमकां शिकोवंक वतना तुका खालें फायदो जाणा जावन 25 की January 2 करया प्रॉब्लेम ना कितें गरजेचें म्हणलें आमकां कळीत ना देखून आमी आपदेरान भरता आमी चिंताव ना अशें जालां गे अशें करतात गे आनी एक पोस्ट येता जेजू क्रिस्त ताणें खुरीस वयलो तो इतलो पावंड आसलो इतलो भरादीक आसलो पूण आमच्या देवान एका बोटान सगळो पर्वत असो धरला ते दोगी जण जिंबाक येतले की म्हाका कळीत ना कोडे कितले उकल्ले खालें कितें फायदो पळया जस्ट टू इन्स्टिगेट लोकांच्या मतीन वीक भरच्या खातीर ताचे उपरांत आनी एक
आनी एक तशें जाल्लें आसा हॉस्टेलांनी जायत्या हॉस्टेलांनी व्हिडिओ करून गेल्ले आसा चरख्यांनी चेडवांनी जेजू क्रिस्त अशें उमकळोन घालना ताजे उपरांत बरें नासोन हाकमान करचें पळया आमी एका कुशीन हल्ले रावल्या जावंक पुरो आनी एका कुशीन सायबर अटॅक जाते आसा ल्हान ल्हान भुरग्यांच्या मतींत असले वीक रिगोवन ते सतगी सामांगी सारकें न्हय म्हणून तांकां कळीत नासल्या वेळार असले जायते संगती तांच्या मतींत रिगोवचे प्रयत्न जाते आसा तर मगच्या न्हू आमी समजूंक जाय अशें हें जाल्ल्यांत कितें सूख कितें गे म्हणून आमी करया तांचे फेसत आमी करया तशें न्ही तें हातूंत कितें जाता म्हळ्यार हे हरी एका भुरग्याच्या मतीन गेल्ल्यानच तांच्या इस्कलांनी ती भुरगीं क्रिस्तांवांक कशें पळयतात फाल्यां तुमी एका जाग्यार काम करता जाल्यार बाकीची तुमकां कशें ट्रीट करतात तुमी आनीकय बसार वेतात आनीकय पब्लीक जाग्यार आसा तुमकां पळयता दुसरीं कशें ट्रीट करतात हे डिस्क्रिमिनेशन सुरू जाता आनी हे अटॅक आमकां दिसना हे हर एकल्याक मेळोंक सुरू जाता पळया एक मारचें जाल्यार खंयच्याय गरजेक ना जाल्यार कोणें एकल्या मनशाक पूण हे सगळ्यांक इंजेक्ट करून जाला म्हळ्यार हर एकल्यांनी हे डिस्क्रिमिनेशन मुखल्या दिसांनी आमकां मेळ्ळ्यार मेळ्ळें सांगूंक जायना देखून दगदणी जायत्या रुपांची आसा पूण त्या घडये म्हजें जिवीत जर देवाच्या उतराचेर ना त्या बुन्यादीचेर ना हांव म्हजेरच डावट करून सुरू करता तें ताणें म्हणलें सारकें न्ही गे हाणें म्हणलें सारकें न्ही गे तुवें इतल्या वर्सां घेतिल्ली दोतोवन इतल्या वर्सां देवाचें उतर वाचलें त्या एका ताच्या सवालान ताच्या एका पोस्टान तूं सगळें कोसलोवन सोडता म्हळ्यार आमचे दोळे आसले तांचेर हांचेर ते कितें सांगता हे कितें सांगता तूं कितें सांगताय देवाचें उतर वाचलो मनीस तूं कितें सांगताय तें तुका गरजेचें सोडल्यार बाकीच्यांनी बाकीचे कितें म्हणटात न्ही देखून मुखल्या दिसांनी जर असल्यो संगती तुमच्या जिवितांत पळोवंक मेळटात आमी रागार जावची गरज ना कोणाक हांव सतगी फटकी सांगची गरज ना बगर तूं हाचे विशयान कितले पातयेणेन आसाय तूं कितलो भवार्थान घट आसाय तें भोव गरजेचें देखून आमचो भवार्थ जेजूच्या उतराचेर घालया जेजूच्या उतराचेर घालया त्या दळा आमकां कोणेंय हलोवंक जायना कित्याक आमी म्हणलें आसा परतून म्हणा सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना कोण कितेंय म्हणून दी हांव केदींच हालचो ना आमेन. Thank you for watching. Now please share this video to your close friend, subscribe to our channel and get every update instantly.